गोंय पुलिसां खातीर सोनाली फोगट खून प्रकरणात आव्हानां वाडत आसात। आतां मेरेन 5 जाणांक अटक केल्या। ते उपरांत गोंय पुलिसाची टीम हरियाणात फोगटाच्या गांवांत चवकशेक पावली। हिसार आनी गुरुग्रामात सोनाली फोगटाच्या घरच्यां कडेन उलोवन गोंय पुलिशेन चवकशी सुरू केल्या। गोंय पुलिशेन गुरुग्रामात फ्लॅटांतय सोद घेतलो। मजगतीं हरियाणा पुलिशेन शिवम म्हूण एकल्याक अटक केल्या। ताचे कडच्यान सीसीटीव्हीचो DVR आनी सोनालीचो लॅपटॉप आनी मोबायल जप्त केला। सोनालीच्या घरच्यांनी चोरयेची कागाळ नोंद केल्ली, ताचेर ही अटक। सोनालीचो खून जालो त्या दिसा सावन शिवम गायब जाल्लो। तो सांगता ताका सुधीर सांगवानान DVRचो विलो लावंक सांगिल्लो। खुना कडेन शिवमाचे लिंक आसा वा ना ताचो सोद गोंय पुलीस घेतात। मात सोनाली फोगटाचे घरचे म्हणटात CBI चौकशी जायच। तो शिवम के ऊपर जो जिस तरह से चोरी के आरोप थे उसमें कुछ DVR वगैरह भी गायब था, कुछ मिला सर? हाँ, DVR मिल गया, लैपटॉप, मोबाइल तीनों चीज़ें मिल गई और जांच के लिए पुलिस ने उनको भेज दिया है। शिवम की कस्टडी से बरामद हुआ है, कंफर्म किया पुलिस ने आपको हाँ जी, हाँ जी। कि शिवम के पास से बरामद हाँ, कर लिया? शिवम के पास से। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।